Sorvispora eklaseva Saslan nomanduga Sorvispora eklaseva Saslan nomanduga Tu borto tu bodveda Tu cimoima soglia quanta Tu borto tu bodveda Tu cimoima soglia quanta Sorvispora eklaseva Saslan nomanduga Sorvispora eklaseva Saslan nomanduga बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. देवाचे उतराचे बी फावो त्या वेळार फावो त्या जाग्यार आनी फावो ते पद्दतीन आमी किल्लोवन काडूंक आमकां आदार कर म्हूण हे पवित्र मिसाचे भेटेंत मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवन देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत घेवन सदांच अंकवार मारीक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गरज ओगेपणान बापा मुखार धरुया. भू करून आयच्या दिसाक आपलो सोलून दीस मनयतात, काजराचें वरस मनयतात, तांकां मागण्यांत दवरुया. देवाचो उपोट आशिर्वाद बेसवां तांकां फावो जावंक मागुया. सांजच्या कोणाचो आयच्या दिसाक मोरनाचो दीस आमी पाळटा. मरून गेलेल्या आमच्या भावां भयणांचो आमी उगडास करता. तांकां सगळें सासणीक जिवीत, सासणीक विसो देवान फावो करूंक आपल्या पुता जेजूच्या पुनर्जीवनपणान तांकां वांटो दिवंक मागुया. पिडेक लागून जायतीं आमची भावां भयणां कश्टावतात. तरेतरेचे आडखळींक सांपडलेलीं आसात. जीव रिस्कार घालून आपकुशेन जायतीं आमची भावां भयणां हे पिडे वेळार ह्या पिडेवंतांक आदार करतात, तांची सेवा करतात. देवान सगळ्यांक आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक, सुरक्षीत दवरूंक आनी फावो ते उपाय आमी घेवंक आमकां आदार करूंक मागुया. जायत्यांनी आपणा पासत मागूंक लायला. जायत्या जाणांक आमी मागतल्या हे मागण्यांचें आस्वासन दिलां. तरेतरेच्यो तांच्यो गरजो आसात, इंतेन्सांवां आसात. हे वेळार सगळी आमची मागणी, सगळी आमच्यो गरजो, सगळी आमची इंतेन्सांवां ह्या वेळार हे मिसाचे पेटींतल्यान देवा बापाक ओगेपणान उबारुया.
देवा, सर्व वस्तूच्या रोचणारा आनी सांबाळणारा, आमचेर तुजी दयाळी इश्ट घाल. सगळ्या काळजान तुजी सेवा करून तुजें बोगसणें जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. भाग्यवंत पावलोन कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, कोण एकलो अशें म्हणत मेल्यान ती कशी पुनर्जीवन जातात, कसली कूड घेवन ती परतून येतात. आरे पिशा, जें बी तूं वोंबताय तें मेले शिवाय किल्लून वयर सरना. तूं वोंबताय तें मागीर दिश्टी पडटलें तें न्हय, पूण फकत बी. म्हणुया गोवांचें वानी कसलें, तशेंच मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपण जातलें. कुसता तसलें वोंबतात, कुसना तसलें वयर सरता. मान नासलेलें वोंबतात, मान मोहिमा जोडलेलें वयर सरता. अशक्त तें वोंबतात, बलिश्ट जावन वयर सरता. मनशाच्या सोयबाची कूड वोंबतात, आत्मीक कूड वयर सरता. मनशाच्या सोयबा प्रमाणे कूड आसा, तशीच आत्मीक कूड आसा. तर अशें बरयलेलें आसा, पयल्या मनशाक आदामाक देवान जिवो मनीस केलो, निमाण्या आदामाक जिवीत दिवपी आत्मो केलो. आत्मीक तें पयलें दिश्टी पडना, पूण मनशाच्या सोयबा प्रमाणे तें, त्या उपरांत आत्मीक तें. पयलो मनीस जमनींतान घडलोलो तो मातयेचो, दुसरो मनीस सर्गीचो. जसो तो पयलो मातयेचो, तशी मातयेची ती ताचे सारकी. आनी जसो हो दुसरो सर्गीचो, तशी सर्गीची ती आचेच सारकी. म्हणटच जशें आमी मातयेच्या मनशाच्या रूपकाराची जाल्या, तशेंच सर्गीच्या मनशाचे रूपकाराची आमी जातल्या. देवाचे उतोरे, देवाचे व्हड उपकार. आतांच आयकल्ल्या हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जिव्या मनशाच्या उजवाडांत देवाचें दर्शन आमी भोगतल्या. म्हणुया, जिव्या मनशाच्या उजवाडांत देवाचें दर्शन आमी भोगतल्या. हांवें तुका उलो मारल्यार पुरो, म्हजे दुस्मान सगळे पडून वेतले. हांव हें बरें जाणा, देव म्हजे वाटेन आसा. म्हणुया, जिव्या मनशाच्या उजवाडांत देवाचें दर्शन आमी भोगतल्या. देवान दिल्लें उतर हांव वाखणटां, सर्वेस्पराचें उतर हांव वाखणटां आनी त्याच देवाचेर पातयेवन रावतां. कसलीच म्हाका भिरांत ना, मनीस म्हाका कितें करूंक शकता. म्हणुया, जिव्या मनशाच्या उजवाडांत देवाचें दर्शन आमी भोगतल्या. देवा, आंगवण करून हांवें तुका उतर दिलां, तुवेंच दिल्लें आसा. दिनवासनेचो योद्न तुका भेटयतलो, कित्याक जिव्या मनशाच्या उजवाडांत देवाचें दर्शन हांवें भोगच्याक म्हजो जीव तुवें मरणांतलो वाटयलोय. म्हणुया, जिव्या मनशाच्या उजवाडांत देवाचें दर्शन आमी भोगतल्या. उबी रावया. Sorves por azul, sorves por azul,
Sorvesporak zoi, zoi, sorvesporak zoi. बऱ्या आनी उदार काळजान देवाचें उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपले तिरायेक लागून पीक दितात ती सुभागी. Sorvesporak zoi, zoi, sorvesporak zoi. Sorvesporak zoi, zoi, sorvesporak zoi. Serwispor तुमचे सोव्यांसो तुमचे सव्यास लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. पुष्कळ लोक एकठांय जावन दोर एका नोगरांत थावन जेजू सोरशें लोटोन येतालो देखून ताणें वोपार घालून म्हळें, कोण एकलो वोंपी आपलें बी वोंपूंक गेलो. वोंपतना थोडे बी वाटेर पडले आनी ते मोस्तले आनी अंत्रोळा वेल्या सुकण्यांनी येवन तें खेलें. आनी दुसरें खोडपाचेर पडलें, तें किल्लोलें पूण शेळ नासली देखून सुकलें. हेर कांट्यांनी पडलें आनी कांटे बाराबोर वाडले आनी तांणी तें दामून दवरलें. हेर बोरे जमनीर पडलें आनी वाडोवन 100 पीक जालें. आनी व्हडल्यान आड्डून ताणें म्हळें, आयकूंक कान आसुल्यांनी हें आयकूंचें. ताच्या शिसांनी हे वेपारीचो अर्थ ताचे कडेन विचारलो आनी ताणें म्हळें, देवाच्या राजाचे गूट ओळखूंक तुमकां तांक दिले, पूण हेरांक पळयोवनूय तांकां दिसना जावंक आनी आयकोनूय तांकां समजना जावंक वेपारीनूच सांगप. तर वेपारीची समजणी ही बी देवाचें उतर. वाटेर आसात ती ते आयकतात ती, पूण मागीर तांणी सोत मानिना जावंक आनी सोडवण जोडिना जावंक देंवचार येता आनी तांच्या काळजांतलें उतर काडून व्हरता. खोडपाचेर आसात ती उतर आयकून ती उर्बेन मानून घेतात, पूण तांकां पाळनात देखून ती थोडोच वेळ सोत मानतात आनी तपासणेचो वगत पावतोच ती पाटी सरतात. कांट्या मदें पडलां तें उतर आयकलां ती, पूण वेता वेता जिवाच्या धास्तींक आनी गिरेस्कायेक आनी मौजांक लागून ती दामून उरतात आनी पीक दिवंक पावनात. बोरे जमनीर पडलां तें बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून तें सांबाळटात आनी आपले थिरायेक लागून पीक दितात ती. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या बफमडीनो आयचीं दोनी वाचपां उदी करून आमकां बियांची खबर सांगतात. आनी सुरवातेक जेन्ना उगडास कोत्तालो देवाच्या उतराचें बी बरे भाशेन आमच्या जिवितांत फळां दितलें जाल्यार पीक दितलें जाल्यार फावो तो जागो, फावो तो वेळ आनी फावो ती पद्दत आमी वापरची गरज आसा. द रायट टायम, द रायट प्लेस एंड द रायट वे. ह्यो तिनूय वस्तू बाबा गरजेच्यो. एक पासून तातूंतली उणी जाली जाल्यार पूर्णपणी देवाच्या उतराक आमच्यान फळ दिवंक जायना, पीक दिवंक जायना. आनी ह्या पासत फावो तो वेळ, फावो तो जागो आनी फावो ती पद्दत तिनूय वस्तू गरजेच्यो. आनी बाबा हेंच कितें आयच्या ह्या वाचपांनी आमकां उगडास केलेलो आसा. शुभ वर्तमानांत चिंच ही वोंप्याचे बियांची ती वोपार सांगता. आनी बाबा तातूंतल्यान ही समजणी जाता ते भाशेन घडटा ते भाशेन तांकां दिवपाचो प्रयत्न करता. खरें म्हळ्यार जेजूच्या काळार थोडे बोजू देव आसले ते शेत कामत करताले आनी हाका लागून ही समजणी तांकां मेळटली. हे वापर ह्या वोंप्याच्या बियाचो करून ह्या शेत कामताच्या वस्तूंचो वापर करून ही आपूण समजणी दितलो. हें जेजूचें मन आसलें, कित्याक थोडो भोव लोक थंयसर शेत कामत करतालो, शेताचो वावर करतालो. आनी ह्या पासत ही वोपार जेजू तांकां सांगता तेन्ना ताचे शीस बाबा समजनात.
शिसांक हें समजून घेवंक आगोड जाता ह्या पासून आयच्या दुसऱ्या भागांची वर्तमानाच्या शीस जेजू लागीं विचार करतात ही वेपारीची समजणी आमकां दी आनी ते वेळार बाबा म्हणून जेजू हे वंप्याचे वेपारीची समजणी तांकां दिता आनी कोण परी हे बी मोत्ता किल्लोता आनी उपरांत फावो त्या जाग्यार पडले उपरांत फावो त्या वेळार पडले उपरांत फावो ते पद्दतीन पडले उपरांत कितली व्हड पीक दिवंक शकता तें ह्या शुभ वर्तमानांतल्यान जेजू तांकां सांगता हाचे पयले वाचपान भाग्यवंत पावलो कोरिंतकारांक बरोवन असल्याच बियाची खबर सांगता आनी तो म्हणटा एक बी जर तें मरना जाल्यार ताच्यान जीव दिवंक जायना हे बी जर मरना जाल्यार ताका जीव येना आनी ह्याच पासत तरेतरेची उदाहरणां हे पयल्या वाचपान भाग्यवंत पावलूय बी आमचे मुखार दवरता पयल्या मनशाची खबर आदामाची खबर केल्या पातकाक लागून तो मरता पूण दुसरो मनीस आसा तो आदाम पातकाक लागून मेला देखूनच जेजू बरोबर आमकां हे नवें जिवंतपण आमकां फावो जालां आनी ह्या पासत बाबा म्हणटा ओस्कोत कशी आमी मरता तेन्ना बोलिश्ट कशी जावन आमी वयर सरता ह्या वस्तूंचो पयल्या वाचपांतल्यान भाग्यवंत पावलो उगडास करता ताचोय बी संक्षेप म्हळ्यार तोच जर आमी आमच्या जिवितांत मरना जाल्यार आमच्यान नवें जिवीत सुबां जिवीत आमच्यान जोडून घेवंक जायना बाबा म्हणटा आज देवाच्या उतराचो संदेश तुका आनी म्हाका तोच जिवितान आमी सुफळ जावंक सोदता जिवितान आमी बरी पीक दिवंक सोदता जिवितांत आमी जीवसान हाडूंक सोदता जाल्यार गरज आसा देवाच्या उतराचें बी देवाच्या उतराची पीक आमी आमच्या जिवितांत उत्पन्न करूंक आनी दाखोवण करूंक आनी हें करतले जाल्यार गरज आसा आमी आमकांच मरूंक आनी तातूंतल्यान नवें जिवीत जोडून घेवंक गरज आसा देवाच्या उतराक फावो त्या वेळार फावो त्या जाग्यार आनी फावो ते पद्दतीन आमी देवाचें बी आमच्या काळजार वंपूंक आनी तातूंतल्यान ही पीक दिवंक आमचें पर्सनल डिस्पोजिशन आमच्या जिविताचें खासगी वातावरण आमच्या जिविताची चाल गरजेची देखून बाबा म्हणून आयच्या दिसाक हे मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना देवाच्या उतराचो संदेश आमच्या कानार सादला तेन्ना आमच्या वायटाक मरुया पातकाक मरुया असोक्तायेक मरुया आनी बळिश्ट जावन घोट जावन बळान भरून आमी उत्पन्न जावया आमी नवें जिवीत आमी जोडून घेवया आनी देवाच्या उतराक जे फावो त्या वेळार फावो त्या जाग्यार आनी फावो ते पद्दतीन आमच्या काळजाचेर पडटा तेन्ना सुबां पीक दिवंक वावरूंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां जण एकल्याक आदार मागून घेवया भेटवणेच्या वेळार आमी गायन गावया आमची सगळीं गुपीत चिंतना C3 पान 19 C3 पेज 29 आमची सगळीं गुपीत चिंतना आमची सगळीं गोडदी तुका आमचे म्हजे भवमडेने म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवंक सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा दोयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे आनी आमी जण एकल्यान तुज्या मानाक केल्ली भेटवणी सोमेस्तांचे सोडवणेक उपकार अशी कर की आमी मागता आमच्या सोमया जेजूचे नांवी
सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया वय वशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमता जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा थीर बरवशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक ओत्रेकता देखून आतां देवदूत आनी भोक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून इदिनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसोकवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हटलो तो आपली आशिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पर्यंत जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपली आशिसांक दिली आनी म्हळे तुमी समेज घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात Bawartaco gód porgotuje, Jezu melo, Jezu dziwon zala, Jezu nowian jetolo. Bapa, Jezuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवथले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पापा साहेबा फिलीप आमच्या बीश साहेबान सगळी यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भोवमणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकुवार मारये देवाची आनी आमचे माय सांगती तिचो पोती भाग्यवन झुजे भाग्यवन दोंडूत आमचो आस्कारी भाग्यवन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगीता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनांक आमेन. भफंबरीनो आमकां जिवीत दिवचे खातीर जेजू आमचे खातीर मरून आमकां सासणीक जिवीत जेजून फावो केलें. आपल्या मोरणा वरवीं आमकां ही जिवीत जेजून दिला. देवाच्या उतराची पीक दिवंक जायते फावटी आमकांच मरूंक पडला आनी तातूंतल्यान नवें जिवीत आमकां फावो जाला. देवाचें सुभां बेसांवां आमचेर देवान ओतयल्या. फावो त्या वेळार तरेन देवाचें उतर आमच्या कानार सादलां आनी बरे भाशेन मानून घेवन जाता ते भाशेन जिवितान वेव्हारान घालपाचो प्रयत्न केला. असल्यान साबार देवाच्या बरेपणा खातीर जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान ताचे उपकार आठोवन ह्या वेळार आमचे बापा म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सोफिया आसूं. तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली. शेळेच्या जेवणाक आपयलोली सुकली आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कमुन्यांचे मागणी. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजे भोवमळीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हजे काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोशिलो कोडसरून केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. एकाच उंड्यान D10 पान 50 आनी 2 D10 पेज 52. एकूच पिवोन सगळ्यांक आमकां जेजू वांटा आपले रगत एका जिवान आमकां भरता. प्रिती मोगान काळजां जोडटा. एकाच उंड्यान आमकां वांटो तोरेकूच कूड आमी जाल्या. जेजूची कूड आमी सोगली जेजू मोसोक आमी जाले. कोरोना व्हायरस पिडे समयार देवाचे काकलुतीक मागणे.
सोर पदवीदार आनी काकलुत्सरा देवा, सोडवण दिवंक तुजो हात मोटवो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय. आमचे विनंतींक तूं उत्तराय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजी भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुजे उतराची पोतवी पाठय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बापा, तुजी भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोठाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करतात ते वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्दाचे तोणेर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्याक विसो मेळो. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडूं अभ्यास करतात ते वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशी पावलां घेवंक सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोम्या जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास धरता. ताचेर भावार्थ येवता त्या धोर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवं दी आनी तुजें सोवें तांकां बोरवांसो मेळो. सजावन आसाय आमचो आसरो सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, जेजूचें मांस आनी रगत आमी आतां घेतला. ह्या सुर्गीच्या देण्याचो गूण आमच्या आत्म्यांत तशेंच कुडींत आमी भोगिसो कर. अशें आमचें जिवीत न्हय, बगर जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचें गायन गावया. म्हज्या आदाराक पाव. W14 पान 217. W14 पेज 270. जिवितांतले वारो